हे मार्केटाक अशी संवय पडल्या फक्त आपले स्वताचे पोट भरपाचें. बाबा कितें कसलो व्हायरस जाला, कितें कोणा वयल्यान कितें व्हायरस जाता हाजी कोणाक पडून गेलें ना. हाजी कोणाक पडूनच गेलें ना. बाबा आपल्या वयल्यान आनी 40 लोकांक जातले हें कोणाक पडून गेलेंच ना. प्रत्येक मनीस आपले स्वताचें पोट भरता. ते गांधी मार्केटाक खुले आम भाजी विकतात. ते एक दुकानार कमी 25 30 लोक असता. म्हाका दी तुका दी, म्हाका दी तुका दी. हातूंत भितर व्हायरस येना आनी सरकार सांगता, पोलीस सांगता की 3 जाणां वयर हे मनीस आसपा जायना. 3 मनीस जर आसपा येना जाल्यार 25 मनीस एक दुकानार पळय गिरायक घालता. हें कितें चलना? मागीर सरकाराचेर दुर्लक्ष अशें जालां. कितें तरी खंय तरी एक प्रपंच आसपा. हें कितें पोटा पुरतें न्ही. आमी पुर्तुगीज टायमार वचून पळयल्लें आसा की तेन्ना पुर्तुगीज टायमार वचून आमी पळयल्लें आसा. तेन्ना कितें आसतालें की एक अशें आसतालें की लोकांनी उदकाचेर दीस काडिल्ले आसा. आयज हांगा अशी परिस्थिती आयल्या हांगा उदकाचें न्ही, लोकांक चिकनां खावपाची संवय पडल्या. आनी गांधी मार्केट तर असलें गांधी मार्केट जालां की ताका पर्यायी ना. सगळें बिगर गमे आयज 100 रुपया किलो कांदे, 100 रुपया किलो बटाट विकतात. खंयचे म्हणून म्हणजे व्हायरस जाला, लोक तडफडटा, लोक भिल्या, लोक मरपाचे हातून भिल्याक. तातूंत भितर तर हे लुटूंक लागल्या हाजें कितें म्हणून. आनी सरकार म्हणटा ना सांबाळून रावा. आयज सगळें बंद करात मरे गांधी मार्केट. आज गांधी मार्केट कित्याक उगड्या? आमी न्यू मार्केट आमी टोटल बंद करून उडयलां. एक दुकान आमगे न्यू मार्केटान जर उगडें आसलें तूं हांव सांगतें पेट्यार करता. आयज टोटल मार्केट गांधी मार्केट उगड्या. तुमचे रिक्वेस्ट कितें गव्हर्मेंटाक? हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कितें करता, गव्हर्मेंटान जो कायदो काडला पळय न्ही, 3 मनीस आसपा जाय. 3 मनीस बसून आसपा जाय. ते 3 मनीस जर 3च मनीस दवरचे आनी 4 जाल्यार काडा भितर उडया, मारा धोडाया कितें करात. आतां तेणी जनरल स्टोर ओपन करपाक सांगला. हेजेर तुका कितें? आयज वेंडर डोर ओपन करपा जाय सांगलें तेणें गव्हर्मेंटान सांगलें आसतलें. कित्याक थोडे पोटा लागून वयर सकयल जाल्लें आसा. ताका लागून कितें सांगलां आसतलें बाबा तुमी कितें भाजी बिजी सकाळ फुडें व्हरून हाडा. पूण हांव कितें म्हणटा, लोकांक प्रत्येक लोकांक आपले स्वताचेच न्ही दुसऱ्याचें चिंतपा जाय. आमी गोंयकार, आमकां गोंयकारांनी दुसऱ्याचें जेन्ना चिंतप हें आसत जाल्यार कितें तर आमगेलें जातलें. अदरवायज इट इज नो वे. एक मनशाक जर व्हायरस जालो तर थंय 4000 मनशाक व्हायरस जावं शकता. आयज सगळे कडेन सगळ्यांनी हात वयर केल्ले आहा. इटाली, स्पेन हे ते सगळें तेंचे कडेन साहित्य म्हणजे कांय ना. कितें करतले हें साहित्य ना तेंचे कडेन. आमी इंडियेचो मोदी गव्हर्मेंट तर आयज कितें तरी करूं शकता. आज कंट्रोलर्सी म्हणजे कितें तरी हाडूंक शकता, सांबाळूंक शकता. आनी मातशें सांबाळून घे अशें म्हणून तो शकू शकता. आनी हें लोकांक चिंतना. लोक फक्त पोटा फाटल्यान धांवता. आज कांदो पळय आहा मरे 40 100 रुपया किलो कांदो, 100 रुपया किलो बटाट. हें कितें? हे फक्त लुटपाचे येयल्या. हे कर्नाटकाचे लोक येयला, ते फक्त गोंयकारां लुटपाक येयल्या. कर्नाटकाच्या लोकांक माया म्हणटा ती ना. हे फक्त गोंयकाराक माया आसा. म्हाका जावची न्ही म्हणून हांव मास्क घालून भोंवता. मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन तर्फे हांव विनोद शिरोडकर उलयतां. अशी परिस्थिती जाल्या मडगांवाक जावं गांधी मार्केटान आनी खंय भाजी विकता थंय लोक 400-500 लोक सामके एकमेकाक तेंकोन रावता. म्हाका एकच सांगपाचें आहा, हो कोरोना आहा तो वाडटलो आनी आमची अशी परिस्थिती जातली आमी रस्त्यार पडोन मरतले. कित्याक सांगता, आतां तुमी सगळे पेपर वाचप ना म्हणटा आनी पेपराचे नोटी बरी घेता तुमी. आतां नोटी इतले व्हायरस जालां, नोटी 500 जावं 1000 ना 2000 जावं आनी 100 रुपया जावं. आतां तुमी दितात आनी ते परत घेता. ताका व्हायरस जाल्यार लोक कितलो मरतलो. लोकांक देवान आमकां दिलां घरा कडेन जाता तितलें हाडून. खरी परिस्थिती बाबड आहा तुमची, बाबत जाली जाल्यार तुमच्यांनी कितें हाडून कोणा कडेन मागोन खावपा जाता. लोक आतां अशी गर्दी करता केन्ना कांय खावनाशिल्ल्या भशेन. हांव एकूच लोकांक सांगता, तुमी जाता तितले पयस रावा. 1 मिटराचेर 1.5 मिटराचेर रावन
तुमी कितें करपा तें घेवपा तें घेया पूण अशी लूट मारून घेवं नाका कित्याक आनी पयशे हातांत घेता ते सांबाळून घेया तांकां वायरस जातलो आनी तुमी त्रासां पडटले आनी एक सांगपा आमगे गव्हर्मेंट आहा तो सामको CM बसून एक आमकां कांय सांगना सारकें आयज एक उलयता फाल्यां एक उलयता आमची परिस्थिती आहा तोवूय बेजारलेलो आहा तेणें सोडचें सगळें हें सगळे 40 जाणांनी मिनिस्टरां आमदारान सोडचें आनी हें गव्हर्नरा कडेन दिवचें कित्याक हांगा लॉ आनी ऑर्डर सारकी ना कित्याक पुलीस भिता कोणा मिनिस्टराचे आयकता आनी आमकां फोंडां घालता तें फोंडां घालचें न्ही आतां तुमकां एक मागता हे फाटीं हे 40 दीस देवाचे आशिल्ले तुमी पेज जेवन रावा सुशिगाद आनी बरे भशेन रावा आनी तुमचे भुरग्यांक सांबाळाक तुमकां लागतलो घरा कडेन बायले भुरग्यांक लागतलो आनी तुमकां सगळे त्रासां पडटले इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा आमकां गव्हर्मेंटान कितें सांगलेलें तुमचे दारां सगळे वेपार पावतलो म्हणून त्या पयल्या फोन केल्यार कोण फोन घेना आनी लोकांची अशी परिस्थिती आसा लोक खंयचे खंय धांवतात म्हाका एक सांग हें तुमी कित्याक उलयना एक मिनिस्टर एक आमदार जावं कोण उलयना बाबा ते नोटी घेता तांकां वायरस जातलें तें कित्याक तुमी सांगना काय म्हणून त्या लोकांक सांगा तेन्ना लोक घरा कडेन बसतले आनी तुमी घरा कडेन व्हरून दिया तांकां हे तुमी लोकांक त्रासां उडयता 40 आमदार आहा ते सगळे तुमी भायर सरात वोट मागपाक कशी भायर सरता तशी भायर सरा हांव तुमकां हें कित्याक सांगता ती CMची परिस्थिती बिगड जाल्या तो सांग कितें उलोवपाक ताका जमन जालां आतां आयज एक डिसिजन फाल्यां एक डिसिजन आतां 21 तारीख बंद केलें तें बरें आशिल्लें 21 तारीख बंद करून रावा मरे घरा तो वायरस मोडटलो बेगीन आनी हे त्रास आमचे वतले इतलें सांगता हांव Okay, coronavirus is very dangerous and we need to respect whatever government is taking the steps. But at the same time, government has to see that people are getting the essential commodities. And government is not sure what to do. Sometimes he is closing, sometimes opening, so he is not sure. So he has to be very clear, and if he is clear, the people will not be panic. And you have seen the crowd over here. This crowd will never be over there, so there has to be certain time, at particular time the shop should be open, and within that time the people should do their shopping. And at the same time I would like to request the people that from one family only one person should come out. I have seen that two people are going in a pair together, and this will create a confusion, this will create a problem, it will create a disturbance everywhere, and in the bargain other people will suffer. So I request everyone to follow the instructions, and I also request the government to be clear with his instructions. And I will suggest one thing, all the commodities, especially the vegetable and whatever is coming from outside, that is outside Goa, the government has allowed the good thing, but here government should allow only the horticulture people to sell, because other people, that is outsiders, are making minting money, they are looting people. Yesterday I have seen that in the SPDA market that tomatoes was sold at 150 kg, 150 rupees 150 kg. So this should not happen. I have come across a news that in Vasco one person is booked, but it is not one person, there are hundreds who are doing all this looting people. So government should see that the people of Goa are not cheated, and they should allow the horticulture people to sell the vegetable and not others. Thank you. हॅलो गुड मॉर्निंग हांव मार्केटां येयल्लो हांव काल न्यूज पळोवन मार्केटां येयलां काल ब्रोडनाचे ब्रेकींग न्यूज दिला CMन की एसेन्शियल कॉमोडिटीज वील बी अवेलेबल म्हूण बट चोवपाक गेल्यार हिंग कांय ना एंड एट द सेम टायम सगळे पुलीस आहाय इवन वेर इट इज अवेलेबल थिंग पुलीस आहाय आतां ते कॉमन मनशान कितें करपाचें नाजाल्यार न्यूज कित्याक दिताय हो प्रश्न मुगेलो न्यूज दिना काय देन वी कॅन स्टे एट होम न्यूज दिल म्हूण हांव येयल्लो आनी चोवपाक गेल्यार कांय ना सगळें बंद आहा सो वॉट इज द यूज ब्रेकींग न्यूज दिताय तुमी CM उलयला ब्रेकींग न्यूजाचे दॅट एसेन्शियल कॉमोडिटीज वील बी अवेलेबल म्हूण चोवपाक गेल्यार हांव आख्खो मार्केट भोंवला देर इज नथींग ओपन आनी ओपन आहा थिंग सुद्दां पुलीस इज दे सो वॉट इज द पॉयंट ऑफ कमिंग टू द मार्केट एंड वॉट इज द पॉयंट ऑफ गिविंग द न्यूज सो प्लीज सी टू इट एंड प्लीज डू समथिंग फॉर द कॉमन मॅन थँक यू You can see here SPD market is completely closed. You can hardly find people around here at the SPD market.